उड्डी बेलाबाय वास्को दिसा उजवाडे एका चोरान जाणटे बायलेच्या गळ्यातल्या सरपळेचेर हात मारलो. इडा परेरा ही जाणटेली आपल्या घरांतल्यान भायर सरताच एक तरणाटो तिच्या फाटल्यान चलत आयलो आनी गळ्यांतली सरपळी फारोवन पळलो. पिडीत परेरा सांगता ते प्रमाण तिका 35,000 लुकसाण जालां. चोराक अर्दी सरपळी मेळ्ळी, अर्दी इडाच्या हातांत उरली. वास्को दिसा उजवाड्यात चोरयो जावंक लागल्यात. उड्डी बेलबाय वाठारांतल्या इडा परेराच्या गळ्यातल्या सरपळेक हात मारून एका तरणाट्यान फुज्ज्यो काडल्यो. इडा परेरा खंय वास्को वचपाक भायर सरिल्ली. दुर्गा भायर पावतनाच खंय एकलो तरणाटो तिच्या म्हऱ्यान पावलो आनी ताणें गळ्यातल्या सरपळेक हात घालो. अर्दी सरपळी इडाच्या हातान उरली, अर्दी घेवन ताणें फुज्ज्यो काडल्यो. सोडपडी काडून वयली मागीर कोण एकलो येयलो फाटल्यान धांवन थिंगा दुर्गा भायर सरलेले. दुर्गा भायर सरलो ते थिंगाच दुर्गा भायर हिंगा भितर पासून भायर सरलो ते येयलो तो एस मचको मारलो तो घेवन धांवलो. एस येयलो धांवन आनी थिंग गेलो. वद्दी हाय थंय वास्को पुलीस खंय हे चोरयेचो तपास करतात. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. शंभूराजे महानाट्याचे प्रयोग मंगळारा सोंपले. 9 एप्रिला सावन सुरू जाल्ल्या ह्या महानाट्याच्या प्रयोगाक गोंयकारांनी बरेपैकी प्रतिसाद दिलो. इतले मजगतीं म्हापशेच्या गोवन्स फॉर एज्युकेशन संस्थेन 19 एप्रिलाक पणजे कला अकादमीत हेरिटेज मेळा दवरला. साकळेचे क्रिएटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी आणि पुणेचे शिव स्वराज्य प्रतिष्ठानान मिळून शिवपुत्र संभाजी महाराजाच्या जिविताचेर हे ऐतिहासिक महानाट्य घडून हाडले. शंभूराजे महानाट्याच्या निमाण्या दिसा जाल्ल्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, बाकीचे मंत्री आणि आमदार तसेच महाराष्ट्राचे पर्यटन राज्यमंत्री दीपक केसरकारूय आसलो. ह्या महानाट्याक जो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा तो म्हाका दिसता की आयज मेरेनच्या खंयच्याय महानाट्या चड आसा असो म्हाका कित्याक दिसता, कारण ह्या महानाट्याचो शो स्पॉन्सर ना. ह्या महानाट्याक येवपी जे आमचे श्रोते वर्ग आसा ते स्वताच्या बोल्सांतल्यान तिकीट काडून येता. म्हणजे हांव अशें खंयचे महानाट्य पयलींचे किंवा नाटकां कमी अशी लेखना. संभाजी महाराजांचेर तेंचें जे प्रेम आसा ते ह्या महानाट्यांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. इतले मजगती पणजे कला अकादमीत 19 एप्रिलाक हेरिटेज आर्ट मेळा दवरला. संवसारीक दायज दिसा निमतान गोवन्स फॉर एज्युकेशनान हो मेळा दवरला. गोवन्स फॉर एज्युकेशन म्हापसा इन असोसिएशन विथ DMD यूथ एडवेंचर क्लब बाणावले हांच्यांनी हेरिटेज मेला आमी स्टार्ट करता ह्या वर्साच्यान. ह्या वर्सा हेरिटेज डे आसा त्या निमतान आमी 19 एप्रिलाक कला अकादमीन 2 ते 6:30 हाज्या मदीं हेरिटेज ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केला. हातूंत कोणी पार्टिसिपेट करूं येता ल्हान भुरग्यान फ्रॉम 5 years एज तातूंत पर्यंत कोण जाणटे यूथ हांच्यांनी येवन पार्टिसिपेट करूं येता. आमी एंट्री फ्री दवरला. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि चेतन गवस. स्पोर्टिंग क्लब दी फोंड्यान 3री अखिल गोंय बास्केटबॉल सर्त येता त्या 24 आनी 25 तारखेर फोंड्या इंजिनियरींग कॉलेज ग्राउंडार दवरल्या. ही सर्त दादले, बायलां आनी वेटरन्स अशी 3 गटांत जातली. दादल्याच्या गटात जैतिवंताक 22,000 इनाम दवरला. Second one last year we had invited you all for that, and this time we have raised the prize money 22,000 as the first prize and 11,000 second, 6,000 as the third, and 3,000. Apart from men, we are also having a women's game also this time, and we are also introduced a veterans competition this time, wherein was a player who is born in the year 75 and prior to that is eligible to play. So to be precise, it is 40 years of age. We have already received around entries for 20 teams this time for the men's section, and at the moment we have received only 2 entries for the women's section and 4 teams for the veterans who have shown their willingness to participate for this year's event that is going to be organized at Farmagudi GC ground at Farmagudi, and it will be played on the 24th and 25th. We will be having the semi-finals and the finals for all the section on the 25th, that is the Saturday. इतल्याने खबराची त्रांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.